फाटल्या 436 वर्सांच्या काळांत गोंयकारांनी असलो मनीस पळोवंकूच नाशिल्लो. जायत्या मळा वयले व्हड मनीस तांणी पळयल्ले. व्हड विद्वान, व्हड संगीतकार, व्हड कवी, व्हड कलाकार, व्हड मुत्सद्दी पळयल्ले. पूण धीट मनीस केन्नाच पळोवंक नाशिल्लो. असो येता कितें, फोर्तुनातून मिरांदीचो हात बागयता कितें, एका पोरण्या मस्त्या आडांग्या साम्राज्याक आव्हान दिता कितें. सपनांत लेगीत असलो कोण आसूं येता म्हणपाचो कोणाक अदमास नाशिल्लो. पयलेच फावट तांणी एक निर्भय मनीस पळयल्लो. सगळ्यांच्या काळजांतलो भंय एकाच खिणांत ना जाता. अवचीत एक मोड उठचें, झो झो करून वारें व्हांवपाक लागचें. व्हडले व्हडले म्हाल माथारे रूख आंग मोडसर धोलचें आनी घसायच करून हुमटून पडचें. तशेंशें कितें जाल्लें लोकांक दिसता. गोंयांत कांय जावपाचें ना अशें मानपी निरशेणेचे रूख हांगा घट्ट पाळां मुळां घेवन उबे आशिल्ले. फिरग्यांक कोण हात लावपाचो ना अशें म्हणपी अंधश्रद्धेचे तितलेच पोरणे रूख आशिल्ले. गोंयकार म्हणल्यार बाबत कुळां अशें मानपी रुखांची पेडां तर गांवांनी उबी आशिल्ली. ही सगळीं पेडां, सगळीं पोरणी झाडां एकाच खिणांत हुमटून पडटात. 436 वर्सांचे पोरणे, मेंगे, बाबत, भित्रे, स्वाभिमान नाशिल्ले लाचार गोंय सावरे बोंड जाल्ले वरी खंयचे खंय उबून वता. लोहियांत गोंयकारांक फकत लोहियाच न्हय तर गांधी, जवाहरलाल, सुभाष बाबू 1857 पासून 1942 मेरेनचे सगळे स्वातंत्र्यवीर, सगळे हुतात्मे दिश्टी पडटात. सगळ्यांची हड्डी भितरल्यान पेटून येतात. असलें कितें घडटलें म्हणपाचें खासा लोहयांकूच खबर नाशिल्लें. निकतेच ते बंद खणींतल्यान सुटून आयिल्ले. सुटून येतकच खंय तरी पयस वचचें, एका वेगळ्या वातावरणांत कांय दीस रावून येवचें अशें तांकां दिसूंक लागिल्लें. धर्तरे वयलो सर्ग म्हूण तांणी गोंयची नामनां आयकल्ली. डॉक्टर जुलियो मिनेझिंक ते वळखताले. 1930च्या अदमासाक दोगूय जर्मनींत शिकताले. तेन्ना पासूनची तांची
वळख. जुलिया वांगेर 8 दीस रावचें अशें थारावन ते गोंयांत आयिल्ले आनी असोळण्या जुलिया वांगेर राविल्ले. 42 क्रांतींतलो हो हिरो गोंयांत पाविल्ल्याची खबर लिपून कशी उरतली आशिल्ली. एवाग्रियो जॉर्ज जुलियावांचो शिश्य पणजेच्या उ हेराल्दांत काम करतालो. ताणें उ हेराल्दाच्या आंकार एका कोणशाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत पावल्यात आनी असोळण्या डॉक्टर जुलिया वांगेर रावल्यात म्हणपाची खबर बारीकशा टायपांत छापली. बारीक टायपांतली आसली तरूय आल्बुकेर्कान गोंय घेतला हे खबरे उपरांतची फाटल्या 436 वर्सांतली ती सगळ्यांत व्हडली बेंगरलायन खबर आशिल्ली. जाणे जाणे ती वाचली ताच्या तोंडांतल्यान कितें लोहिया गोंयांत पावले. गोंय आतां पेट्टा हीच उतरां फुटली. जालें. त्या खिणा सावन गोंयच्यो सगळ्यो वाटो असोळणेचे दिकेन चलपाक लागल्यो. लोहियांक मेळपाक दोतोर, आदवोगाद, पत्रकार, विद्यार्थी सगळे गेले. 2 दिसां भितर तांकां 100-150 लोक मेळून गेले आनी हळदी कुकमाक गेल्ली आवय सांजची घरा परतना फुडें तिगेली भुरगीं जाणा मगे म्हाका हाणें अशें केलें ताणें तशें म्हणलें. हे तरेच्यो कागाळ्यो सांगतात तश्यो हांगा आमकां हें करूंक मेळना तें करूंक मेळना. हे तरेच्यो कागाळ्यो तांणी लोहियांक सांगल्यो. हें सगळें तुमकां आपशी मेळपाचें ना, तुमकां झुजचें पडटलें. लोहियांनी तांकां सांगलें. आमी कशें झुजतले? कशें म्हणल्यार हेर कडेन लोक झुजतात तशें. हेर कडेन जाला तें हांगा जावपाचें ना. कित्याक जावपाचें ना? खंय चलत पेज सामको. एकल्यान जाप दिली. कोण पेज? लोक काय तुमी तांचे फुडारी? गोंयकार जगा भायले न्हय, तांकांय उसळू येता. पळयतलें? हांव दाखयता तुमकां. अशें म्हणून त्याच खिणाक तांणी सत्याग्रह करपाचो निर्णय घेतलो. सत्याग्रह करपाचो निर्णय घेना फुडें गोंयांत कोण कसली कामां करतात हाची तांणी वासपूस केली. तेन्ना कोणा कडल्यान तांणी पुरुषोत्तम काकोडकारांचें नांव आयकलें. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन पणजे आनी मडगांवां ते चरख्याचे वर्ग चलयताले. झेंडावंदनाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटाले. रोखडोच तांकां आपोवणो गेलो. तुमच्या ह्या वावराची मोख कितें? चळवळ सुरू करूंक जाय हीच मू? हय, चळवळीची पूर्व तयारी चल्ल्या ही.
तयारी पूर्ण जावपाक कितले दीस लागतले? 6 म्हयने तरी जाय. ना, फकत 6 दीस. हांव 18 जूनाक सत्याग्रह करपाचो आसा. म्हज्या फाटल्यान तुमचे भितरले कितले जाण येतले? म्हज्यान सांगू नजो, काकोडकरांनी जाप दिली. सांगात्यांक विचारून सांगता. पुणून एक गजाल आतांच सांगून उडयता. कोण आयलो ना जाल्यार हांव तुमकां एकले वचूंक दिवपाचो ना. हांव तुमच्या वांगडा येतलो. लोहियांनी म्हणलें, पुरो, बाकीच्यांक हांव हाडटा. आनी तांणी सगळ्यांक कळोवपाचें काम काकोडकारांच्या हातांत दिलें. काकोडकारांनी गोंयभर वळखीच्या सगळ्यांक कार्डां बरोवन सुचीत केलें.